नमस्कार येवकार तुमकां. सध्या भारतीय जनता पक्ष ब्रेकफास्ट पे चर्चा, टिफिन पे चर्चा हे वेगवेगळे प्रोग्राम सुरू करता आणि त्याच धर्तरेचेर म्हटलं जाता, बट नॉट एज BJP बट विथ BJP लिडर्स आमी ही कार्यावळ तुमच्या मुखार हाडटा. मर्मगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे 2 जाण, म्हणजे मर्मगांव म्युनिसिपल एरियेन जर कितेंय जालें जाल्यार तांकां प्रश्न विचारपा सारके अशे 2 जाण फुडारी आमचे बरोबर आसा. मर्मगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे चेअरमॅन लिओ रॉड्रिगीस आणि उपाध्यक्ष वायस चेअरमॅन रामचंद्र कामत हे दोघे आमचे बरोबर आसा. देव बरें करूं आनी तुमी इतले पयस आमचे खातीर आयले मेळपा खातीर. सो मर्मगांवान आमी पळयलें की ओपोजिशन म्हणटा तें आतां उरूना, सगळेच रुलींगवाले जाल्ले आसा. सो फायदो काय नुकसाण? पयलीं स्वातेर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा की आमची तुमी मुलाकात घेयली आनी पयलीं स्वातेर कित्याक मुर्मुगांव तालुक्यान सगळे BJP सद्या ऑपोजिशन कोण ना, पूण आमकां फायदा आहा कित्याक आमची म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन म्युनिसिपालिटीन जायतीं कामांय जातात. आमी सगळे कावन्सिलर सगळे एक आतां ऑपोजिशन कोण ना. 25 आमची म्युनिसिपालिटीन 25 कावन्सिलर आमची म्युनिसिपालिटी सगळे कावन्सिलर. सो फायदो जाता, सगळे आयले ते फायदो जाता, सगळो डेव्हलपमेंट जाता. दोनी आमचो दाबोलीचो आमकां 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागतात, दाबोली, वास्को आणि मुर्मुगांव. हे 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये आमचो मवीन गुदिलो मिनिस्टर दाबोली ट्रान्सपोर्ट आणि इंडस्ट्री मिनिस्टर, तो आमचो पालक मंत्री. ताका आमी पालक मंत्री हे केला मवीन तालुक्याचो. आणि तेजे अंडर दाजी आसा आणि संकल्प आसा आणि तेवटेन आंतोन वाजूय तुमचे वटेन आसा. आमतून वाज ताका पंचायत एरिया लागता, तो तुमकां लागना, तो आमकां लागना. पूण आसा तालुक्यान आसा. सो तो म्युनिसिपालिटीक फायदो जाता डेव्हलपमेंटाचो. म्हणजे लोक खुश आसपा जाय. लोक खुश आहा. तुमकां इजी जालें चेअरपर्सन? इजी जालें. हांव चेअरपर्सन जालो, म्हाका मवीन सरान आनी दाजी साहेबान चेअरपर्सन केलो अंडर BJP. आणि आमचो तानावडे प्रेसिडेंट तेंच्या अंडर आमी आनी CM अंडर आमी BJP हेजेर. सो आमी अशें म्हणपाक शकता, लिओ इज व्हेरी हॅपी दॅट संकल्प आमोणकर हेज जॉयन BJP. वाचो एक मिनिट राव, हे विमानाचो आवाज वचून न्ही, सो दॅट आय कॅन लिसन टू युअर आन्सर. पॉलिटिकली करेक्ट आन्सर दी. यू आर व्हेरी हॅपी दॅट संकल्प आमोणकर हेज जॉयन BJP, डेव्हलपमेंट जाता. हांव हॅपी कित्याक तो पयलो काँग्रेसमॅन आसलेलो. हांव हॅपी तो BJPन येयलो. आमी पयलें म्हाका 20 वर्सां मायज जाली BJPन आनी तो येयलो म्हणून आमी हॅपी जाले. आमकां कितें खुशालकाय भोगली कित्याक तो BJP येयलो म्हणून. पूण मागीर आमकां स्लो कळोन येयलें की आमकांय दूख जाता कित्याक ते आमचे जे कार्यकर्ते आहाय पयलींचे 20 वर्सांचे. आमचो मिलिंद सर 15 वर्सां आसलेलो BJP. तो आसतना आमचे कार्यकर्ते तेणे पयलीं आमी थिंगा आमचे मर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगपा म्हणल्यार तुका पयलीं काँग्रेस कितलीं वर्सां जालीं काँग्रेस. शेख हसन 4 टर्म केले, काल वाज आनी मानेल वाजान 2 टर्म, एक टर्म 2 टर्म सगळे काँग्रेस. आमी जेन्ना BJP मवीन आमचो मिलिंद सर BJPन येयलो तेन्ना आमी ताका निवडून हाडलो. BJP जाली थिंगा 15 वर्सां BJP आनी सगळे आमी कार्यकर्ते तेजे हाडल्यान आसलेले. तुमी काँग्रेस जाली, परत BJP केली. हय, आतां काँग्रेस जाली, काँग्रेस आसलेली येयली निवडून, आतां BJP जाली. हॅपी आमी हॅपी आहाय. लेकीन संकल्प आयलो हॅपी आहाय. पूण थोडे आमच्या कार्यकर्त्यांक त्रास जाता आतां कित्याक आमी आतां कितें करूंक गेले आमचे उलट येता. आतां आमकां आतां तो काँग्रेसवाले ते भितर येयले. आतां तो चडसो आमचे हे कार्यकर्ता चडसो हें करना, लागीं ना. आमी आतां कितें आहा न्हू, थोडे कार्यकर्ते दुखलेले आहा. थोडे कार्यकर्ते दुखलेले आहा कित्याक भितर घेतकूच तेंची कामां हें उरतात, जायना. कार्यकर्ते दुखवल्या, संकल्प आयला म्हणून कार्यकर्ते दुखवल्या. अजून संकल्प हॅज नॉट मॅनेज टू तुमकां मातशें. आमी एक पार्टीची बारा मिटींग गेली, आमी CM प्रेसिडेंट तानावडे बी. पूण ती मिटींग फ्रुटफूल उलयलो तो मिटींग. आमी कार्यकर्त्यांक त्रास करपा ना, पूण तरी पूण कार्यकर्त्यांक त्रास जाता कित्याक आमी पयलीं BJP आहाय न्ही, तांकां त्रास जाता. पूण आमी आमचे कावन्सिलर आहाय 100 जाण, आमकांय त्रास जाता. आमकां त्रास जाता संकल्प आयल्यार त्रास जाता. रामचंद्र तुमकांय त्रास जाता काय?
तुम्ही कलर घातला त्याच्या वयल्यान यू आर वेरिंग युअर पार्टीज आयडियोलॉजी सॅफ्रन. पार्टी माझी ती येस माझो कलरूच तो लायक पार्टी यू ऑलवेज वेअर सॅफ्रन. चडशे कित्याक कारण तेजेर पयलीं विचारुया. आसा म्हाजे ते ऑरेंज कलर तेजे भायर आनी कांय विचार नाका कित्याक ऑरेंज कलर न्हू इज बेस्ट. बेस्ट. ओके. संकल्प आयल्या बरें जालें काय त्रास जाले? बरें कोण येता ते आमकां नाका कितले जाण येता आनी थोडे उरले तांकांय घेतले जाता आनी खुश सगळ्यांक घेतले जाल्यार आमी खुश हय कित्याक आनी ओपोजिशन ओपोजिशन ना न्हू उलोवपी कोण ना न्हू मागीर मरमुगांचो विकास जाता काय जायना? विकास सगळो जाल्लोच आहा विकास आनी कसलो जावपाचो उरला तेणी उदक नासले ते आमच्या सरान सगळे कंप्लीट करून सोडला. खंयच्या सरान आता? मिलिंद सरान मिलिंदचं ना पयलीं 15 वर्साचे पयलींचे उलय आं विकासाचे कांय प्रॉब्लेम ना सगळे सड्यार ते सड्याक सुको सोडा म्हणटाले लोक ते आयज सगळ्यांक उदक आहा थंय 3-3 व्हडले टाके बांदले ते ओलो सोडो आतां ओलो सोडो जाला येता सकाळी उदक लोकांक जाय तें मेळटा. पयलीं कितले त्रास काडटाले ते खबर आसा सड्याकाराक लोक पूण लोक न्हू कितें केल्यार हॅप्पी आसना लोकांचे हय लोक कितले कावन्सिलर म्हणून तुमी एक्सपिरियन्स सांगता. हय म्हाजे कावन्सिलर म्हणून सांगता आनी आमकां इलेक्शनाक आमकां भोगला तेजे वयल्यान सांगता. ओके चेअरमॅन सांगपाक सोदता हय सांग. तुका सांगूं सोदता की त्रास केले सांगूं सोदता तुका की जेन्ना आमी BJP बरे आसलेले हां तूं संकल्पाचें उलयता. आमी मदींच ते मिलिंदाचे आयले म्हणजे कन्फ्युजन नाका. हां फूल आमी BJP पावुल्ले हय बाय बॅड लक BJP आमचे सीट गेले आमोणकर येयलो मागीर ताका आमी BJPन हाडलो मागीर जे कोण BJP पावले ते कामां आहाय न्ही तांकां ट्रान्सफर येवपाक लागले. हे वायट केन्ना दिसता आनी सांगपाक येयलो न्हू आपूण असले केन्नाच ट्रान्सफर करचो ना हे करचो तेजे सगळे व्हिडिओ आहात पळया तुमी आतां आमच्या हितून येयला पळय आपूण केन्नाच असले काम करचो ना म्हणटा म्हणून आतां ट्रान्सफर येता न्हू ट्रान्सफर येता BJP वाल्यांच्यो पयलींच्या BJP वाल्यांच्यो तोच त्रास तुका हांव सांगूंक सोदता की पयलीं BJP वाल्याच्यो हाय न्ही BJPचे वाले BJP आसून BJPचे ट्रान्सफर येता हें दिसता अजाप दिसता. आनी आमचे BJP कावन्सिलर आहाय ते कोण आहाय न्ही तेचे फ्रेंड आहाय तांकांय ट्रान्सफर येता. तुम्ही एक्सेप्ट केलो संकल्पाक BJP लिडर म्हणून काय अजूनय उरला? एक्सपेक्ट केला 50-50 केला सद्या तेणें आमकां प्रॉमीस दिल्ले की आपूण ट्रान्सफरी काडपाना म्हणून. हां तेन्ना अजून आज पयर पासून येयले 500 भुरग्यांचे येयले. आतां कितें आमी तो कितें पयलीं एक टायम 20-30 काडल्यो आतां तो CM मेळोन थोडी काडटा म्हणल्यार आवाज जावपाना न्ही. तुम्ही CMचेरूय घालता की CMूय BJPच्या पोरण्या कार्यकर्त्यांक हेल्प करना? CM आतां हांव कितें सांगू CMान चिंतपा जाय आमी CMा पयलीं 2-3 फावटी गेले आनी आमचे प्रेजिडेंट खानावडे पयलीं गेले 2 फावटी तो म्हणटा आपल्या हातीन हेल्प काय हेल्पलेस म्हणटा. पूण म्युनिसिपालिटी हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड उलयता कित्याक हांव म्हाका दूख जालें कित्याक हांव 20 वर्सां कार्यकर्तो आनी मायनॉरिटी बरें दूख जाता अशें जातकूच कित्याक आमचे म्हाका ते कार्यकर्ते आमी आतां चेअरपर्सन मुजबिली येताय लियो कितें करूं हांव हेल्पलेस जाता आमकां वचपाक पण तोंड ना आमी आतां वचून पार्टी पयलीं वचपाक तोंड वयची उरला 2 फावटी आमी गेले 3 फावटी वचपाक त्रास जाता. पूण म्युनिसिपालिटीक मदत जाता हे सगळे BJPन आसा म्हणून? म्युनिसिपालिटी मदत जाता. आमचो नवीन सर तो केन्ना आमकां नांव म्हणटा पालक मंत्री तेचो दाजी आसा हय तो केन्ना ना म्हण दाजी आसतना आमी जायते कित्याक ताका दाजीक एक्सपिरियन्स आहा म्युनिसिपालिटीचे 3 टायम कावन्सिलर तो. दाजीचेर खुश तूं? दाजी खुश कित्याक दाजी आमचो ताका खबर आहा न्ही आमकां BJP कोर BJP म्हण खबर आहा. संकल्पाचेर बेजार न्ही पूण तो उतर दिता आमकां सांगता पूण तो प्रॅक्टिकली करना लोक सांगता तो हे लियो कितें भिनाका आपूण आहा पूण प्रॅक्टिकली आमी भितरल्यान त्रास करता. ओके रामचंद्र तुमचे कडेन येता आसतना बायणा एरिया तुमी रिप्रेझेंट करता आनी हाज्या पयलीं लोक बायणा म्हणजे पयलीं अशें आशिल्लें अरे नाका रेड लायट एरिया सगळी पेड्यार एरिया थंयच्यान तुमी आतां ट्रान्सफॉर्मेशन केल्लें आसा ती एक ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन जाल्लें आसा. सो वॉट इज युअर रिएक्शन? पयलीं तुमी पयला बायणा आनी आतांची बायणा पयली आसा? मनोहर भाईक लोक आयज विसरपाक जायना केन्ना ताका लागून ते आयज बायणा आमकां बायणा खंय रावता म्हणल्यार बायणा म्हणपाक लाग दिसताली आयज ते ना तशी करूं आयज ते ट्युरिस्ट पळयल्यार भरपूर येतात. ते खाली आतां हेंच्यांनी कितें करून ब्रीज आमचो बीच आहा तो घेवन भरपूर इम्प्रूव करपाचो गरज जो पर्यंत कलंगूट बी तशें आहा पळय तशें तें जावपाची गरज आहा. ट्युरिस्ट चड येवपाक लागले आतां येवपाक लागल्या मेळटले फुडें ते
बायणाचो एक वन ऑफ द बेस्ट बीच ऑफ गोवा जातलो तो. जावपाक शकता आनी म्हाका दिसता स्किमा अंडर घेतलाय बी तो डेव्हलपमेंटा खातीर सो यू आर हॅपी हय आतां ही इंटरव्यू हांव फक्त हॅपी ना म्हणटा हॅपी म्हणटा कित्याक म्हाका बीजेपी वालेच बीजेपी अगेन्स्ट उलयतना थोडे दृश्टी पडला तशें कशें बीजेपीचे आमी केन्नाच एगेन्स्ट जावचे ना. आतां इलेक्शना तेजेर कळटलें तुमकां 24 सो फक्त पॅचअप जावना तुमचें अजून पॅचअप आमी केल्ली मिटींग केल्ली हां पूण तेणें आमकां उतर दिलें आमचे मदें सगळे कार्यकर्त्यां मदें एक आसलेले आमी 40-50 कार्यकर्ते उतर दिल्लें की आपूण तुमकां हेजे फुडें त्रास करपा ना पूण तरी आमकां 3-4 ट्रान्सफर येयल्यो भुरग्यांक तेंच्या घराचेर येयलो तो आमचे गोरबान आसलेलो तेंच्या घराचेर येयलो हे भाशेन आमची बीजेपी कार्यकर्ते आमचे गोवोरमेंट आमचो बीजेपीचो आमकां दूख लागता न्ही तुका कशें दिसतलें तुज्या घरान तुका हें करप तशें जायना न्ही पण ट्रान्सफर इज अ नॅचरल प्रोसेस न्ही काम आसा फाल्यां काम पूण तो आसा काँग्रेसवाले कोण काँग्रेसा काम करता तांकां हाडटा ट्रान्सफर आमी बीजेपी मारले ते बरें तांकां रिटर्न ते काँग्रेसा कोण काम केलें न्ही तांकां हाडटा ते प्लेसीर अजून काँग्रेसवाले आसा अशें मरमुगांव काय सगळे बीजेपी वाले तूं जाणा काँग्रेस कितें काँग्रेसा पयलीं सावन 16,000 काँग्रेस वोटर आहात तुका एक्चुअली ती ती कॉन्स्टिट्युन्सी कॉन्स्टिट्युन्सी पयलीं काँग्रेस 16,000 तेंचे फिक्स वोट आहाच न्ही काँग्रेसीचे आनी तो लास्ट टायम काँग्रेसीचे येयल्लो न्ही तेजे सपोर्टर आहाय न्ही ते गेलोले आहाय न्ही आतां ते थिंगा तेवदान आहाय ते येवदान हाडटा आनी आमचे आहाय ते तेवदान वयता ते म्हणजे बीजेपी वाले काँग्रेस वाले जाता ना तेच न्ही काँग्रेसाचे भुरगे ते काम आहाय न्ही हां तूं ट्रान्सफराची ट्रान्सफराचे उलयता ओके हां ते बीजेपी वाले परत काँग्रेस वाले बी जाता काय म्हणून तशें काय जावपा दिवपा ना आमी बीजेपी अजून आहा बीजेपी म्हणटा तुमी एका वटेन दुसऱ्या वटेन जो कोळशाचो प्रश्न आसा पोल्युशनाचो प्रश्न आसा जो म्युनिसिपल एरियेन लागता तो चालूच आसा आतां म्हणटा की आतां कोळसो घालतले आनी मागीर डोम बांदतले बी म्हणून ताजेर कितें रिएक्शन तुमचें तो कोळसो थंय खूब जाणांचे पोट भरता. पयलीं आमचे सायडीन काय ऑप्शन नासलें तेंच्यांनी ते कोल कितें करून मेंटेन करून जर तेजें हाताळलेलें न्ही कोणाक काय प्रॉब्लम कित्याक थंय लोकांची पोटां भरता न्हू. तो इश्यू आसलेलो तो तेजोच संकल्प बाबाचोच तोच परत कोळसो आतां तो हांगा येयला आतां कितें डोम बी बांदता म्हणटा आनी कोळशाक विरोध ना तुमचो ना आमचो कोळशाक विरोध आसतलो आमचो पयलींच्यान आहात न्हू तो सारकें तेंच्यांनी कितें डोम बी बांदून चलता लोकांक त्रास जायना तशें केलें जाल्यार पोल्युशन जाता म्हणटा पोल्युशन म्हाका जायना चेअरमॅन सांगतलो कितें पोल्युशन जाता पूण तो कंट्रोल करपाचो कंट्रोल कोत्ताय पोल्युशन कोणें कंट्रोल करपाचो आतां ते कंपनी आहा स्टेक कोर्साचे कंपनी आहा न्ही GSW ते बीन ते कोर्स दामपाचो तांकां सांगपाचें कोणें की बाबा दापा म्हणून पोल्युशन बोर्डान न्ही पोल्युशन बोर्ड कोणाचो पोल्युशन बोर्ड आमचोच पूण ते सांग ते पोल्युशन कंट्रोल इम्पॉर्टंट कंट्रोल करप कोर्स नाका म्हण तेच न्ही कोर्स आमकां लोकांक लोक पोट भरता तेजेर तितून स्टँड असो ना तुमचो की एंटी कोल स्टँड ना हे जे आतां कोल एक्टिविस्ट आसा पळय जे म्हणटा की कोल हँडलिंग तुमी कमी करा किंवा गोवा कोल हब करपाक सोदता तांचेर तुमचें कितें म्हणणें तांकां वॉट यू आर ट्रायंग टू टेल देम रामचंद्र कोण कोल एक्टिविस्ट म्हाका कोण थोडे काडटात व्हिडिओ थोडे पिशवेन भरून म्हाका लोक अशें सांगतात पिशवेन भरून कोल हाडटा रस्त्यार उडयतात आनी व्हिडिओ काडटात तेजे ते हय कित्याक तो पिशवेन हाडून आपुणूच उडयता ट्रकांतले बीन पडल्यार ट्रक बरे चलतात तेंच्यान पयलीं चलताले मागीर आतां येयल्या तेन्नाच्यान न्हू हें चेंज जालें पळय MLAचें इलेक्शन चेंज जालें तेन्नाच्यान थंय प्रॉब्लम चड स्टार्ट जाले असलेच हेचे पयलीं केन्नाच तेजें जावं नासलें आवाज तुमी काडून पळयात जाल्यार 15 वर्साचो संकल्पच आवाज करतालो मदीं तो उपोशनाक नॅचरली काडपाकूच जाय आतां तो गव्हर्मेंटान आहा आतां तो उलोवचो ना चड कित्याक आतां ते एक्टिविस्ट आहा पळय ते येतात भायर हे तेचेच सपोर्टर ते येतात मदीं पिशवेन कोल हाडटा अशें लोक सांगता म्हाका पिशवेन कोल हाडून रस्त्यार उडयतात मागीर हो कोल ट्रकांतल्यान कोल नाच म्हणटा तुमी म्हणजे यू कॅनॉट डिनाय फॅक्ट की पोल्युशन जाता पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे फिगर्स बी सांगता की वाचून पोल्युशन जाता म्हणून एंड बोथ ऑफ यू आर रुलींग द म्युनिसिपालिटी म्हणटा की काय चेअरपर्सन आमकां कोल पोल्युशन नाका एक्चुली सांगपा म्हळ्यार आमी रेजोल्युशन बी घेयलां म्युनिसिपालिटीन 2-3 फावटी रेजोल्युशन घेयलां की कोला एगेन्स्ट कोल आमकां नाका पोल्युशन पूण कोल पोल्युशन कंट्रोल करपा जाय पोल्युशन म्हणटा कंट्रोल करपा जाय आमकां कोल नाका हो जेन्ना तुमी डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय मिन्स मर्मुगावाचो डेव्हलपमेंट जालो अशें म्हणटा पळय न्ही आमचे तुमकां प्रश्न
तेन्ना कोलाचो विशय हो डेव्हलपमेंटाचो विशय असो मानिना तुमी की कोल असल्यार जाता पूण आमकां रस्ते बरे जाय, कोल असल्यार जाता, पॉल्युशन असल्यार जाता पूण आमकां उदक बरें जाय, अशें आसा तुमचें म्हणणें? ना ना ते भाशेन ना. कोल आमकांय नाका कोल नाका, हय, पूण कोल पोल्युशन कंट्रोल करपाक जाय. पॉल्युशन कंट्रोल. कंट्रोल करपाक लोक ते कोलाचे तूं एमपीडीन वचते लोक तेजे पोट भरता, लोक कामां 500-600 लोक 1000 पूण आसतलेच ना. सो कोल हँडलिंग कंप्लीट बंद करपाचेर तुमचो विरोध आसा? विरोध हय. फक्त कंप्लीट बंद करून कितें जावपाचें? कंट्रोल बंद जावन लोकांच्या पोटार आमकां हाडले, ते खंय वयतले? थंय खंय तरी पोट भरता थंय लोकांचें. तेंच्यांनी तो कसो कंट्रोल करपाचो तो गव्हर्मेंटाच्या हातीन तेमी कितें GRW कितें म्हणटा आमी डोम घालून ताका मवीन सरान मवीन आमच्या मिनिस्टरान सांगलेलें की डोम घालून तेमी ट्रीट करपाक भितर ते डोम घालपाक ट्रीट केल्यार तें बेस्ट सोल्युशन. ते घालता ते म्हणटा आमी 1-2 वर्सान कंप्लीट करतले म्हणून. 2 वर्स लागतली. बरें, म्युन्सिपालिटी बद्दल उलयना, डेव्हलपमेंटा बद्दल उलयना, तूं म्हणटा राजकारणाचेच उलयता म्हणून. जाता डेव्हलपमेंट, तुमी केला पयलीं पेक्षा आतां चड डेव्हलपमेंट केला? आतां कितें जालां, आमचो MLA इलेक्शन जालें आतां 1.5 वर्स जालीं. तिनूय आमदार आमचे BJPचे. आतां डेव्हलपमेंट जाता कित्याक हे 1.5 वर्सान आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हळ्यार आख्खे तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन वास्को दाबोलीचो डेव्हलपमेंट जाताच कित्याक दाबोली मिनिस्टर मवीन गुदिनो ताका विजय ना, तो डेव्हलपमेंट चालू आसा. तूं मवीन गुदिनोचो सपोर्टर? सपोर्टर म्हळ्यार हांव थिंग निवडून येयला. पयलीं हांव बायणा फर्स्ट टायम हांव कावन्सिलर जालो न्ही, बायणा अंडर मिलिंद नायक. मागीर कितें जालें मागीर रिजर्व ना मुगे वॉर्ड नंबर 9 आहलोलो बायणान आमचे ना तें कोण, आनी मुगे वॉर्ड रिजर्व जालो, लेडीज जालो, ST लेडीज जालो. मागीर म्हाका 3री कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव जिखून येयला मविना वाड्यान 25 नंबर मविना. पयलीं हांव मविना एगेन्स्ट जिखलेलो, पूण आतां मागीर हांवें चिंतलें की डेव्हलपमेंट जावपाक जाय जाल्यार तुगे वाडो डेव्हलपड जावपाक जाय जाल्यार मिनिस्टरा सपोर्ट आसपाचो. मागीर हांव मविना जॉयन जालो, मवीन थिंग जिखलो, आतां म्हाका चेअरपर्सन केला. आनी आतां डेव्हलपमेंट काम जाता. आम वास्कोन MLA वास्कोन जायत जाला आतां. कंदबा बस स्टँड रिनोवेट केला आतां. बस स्टँड रिनोवेट करून रस्तो केला हें केला तेगे शेड बी घालून रिनोवेट केला तो मातसो केला आनी रोड केला. आनी मागीर आतां थिंगा फीश मार्केट आमचे जायत वर्सांचो इश्यू तो एक कंप्लीट जाता आनी 6 म्हयन्यान कंप्लीट जातलो तो एक काम. आनी आतां बायणा केन्ना डेव्हलपमेंट जालें, हांव बायणेकार, तोय बायणेकार. एकूच रविंद्र भवन येयल्लें तें हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा कित्याक परिकराक तेणें ती कॉन्स्टिट्युशन एरिया हाडून ते रविंद्र भवन येयलें. आतां दुसरो मेजर प्रोजेक्ट जाता थिंगा एक मार्केट कॉम्प्लेक्स जाता, सोलो कॉम्प्लेक्स. तितून हॉल आसतले, AC हॉल, सकयल शॉपिंग सेंटर, मदें AC हॉल, मागीर वयर रेस्टॉरंट बी आसतली. ते भाशेन प्रोजेक्ट बरो प्रोजेक्ट येता. बायणा बदल राय, देश बदल राय. आतां MLA बरो आहा वास्कोचो, तोय डायमंडीक आहा, तोय काम चालू आहा. आनी जाता आमचे म्युनिसिपालिटीन डेव्हलपमेंट जाता. पयर आमी काल आमी एक चेन एक्सकेवेटर हाडलो पोकलीक गार्बेजीक. तशेंच आतां आमी 2-3-5 ट्रक हाडले गार्बेजीचे. जाता डेव्हलपमेंट म्युनिसिपालिटीन जाता. एका वटेन डेव्हलपमेंट म्हणटा, दुसरे वटेन आमी व्हिडिओ चडलेले शंकर पोलजीचो, तो एक्चुअली काळजांतल्यान झगडटा. तुमी सड्यार खंय उजो चालू आसले उजो पालोवपाक तुमच्यान जायना, ती गार्बेजीचे इतली घाण जाल्ली आसा ती ट्रीट करपाक जायना. ताजेर कितें रिएक्शन तुमचें? उजो कितें जालें, एक उजो जानेवारी म्हयन्यान जाले गोश्टी. उजो लागलो गार्बेजीक. आमी तो 1-2 दिसान हें केलो, पालयलो, टॅपिंग केलें ताका. वयल्यान माती घालून 1-2 दीस लागले आमकां टॅपिंग करून बंद केलें. तेजे सगळें ताका उज्याक कितें वार लागल्या भितरल्यान उजो परत पेट्टा. तें टॅपिंग केलें, तें कितें जालें, ते मागीर एक कडेन खंय होल आसता, तो वारो लागून उजो तो पडची सांगता आनी 3 म्हयन्यान परत उजो लागलो म्हूण तो भितरल्यान चालू आसता उजो. तो मागीर वारो लागून मातशें पेट्टा. आमी तो परत टॅपिंग करून परत बंद केलो. त्या भितरल्यान उजो तूं जाणा गार्बेज एक पाटी संवसारांत 6 म्हयने पासून गार्बेज उजो आहलो. आमी तो 2 म्हयन्यान 1-2 दिसान आमी टॅपिंग करून पालयलो. पूण तो भितरल्यान उजो चालू आसता, ते मेथीन फॉर्म जाता भितरल्यान आनी तो उजो लागत आसता. तो मदें कितें 3 म्हयन्यान परत मातशें वयर लागपाक लागलो. तो आमी मागीर फायर ब्रिगेड हाडून फायर सर्वीस हाडून
बट ते यू आर बंद केलं. हॅपी जे सड्यार गार्बेजीचें काम चल्लां यू आर हॅपी विथ दॅट काय तुमकां दिसता आनी करपा जाय आशिल्लें? गार्बेज काम आहा ते हॅप्पी आहा कित्याक आमची गार्बेज 30 टन येता. गार्बेज आमची 30 टन येता, 20 टन वेट येता आनी 10 टन ड्राय येता. आमी वेट सालिगांव येता ट्रिटमेंट, सालिगांव आमचे 4-5 ट्रक वयता. सालिगांव 20 टन धाडटात आनी ड्राय जे 10 टन आहा न्ही 10 टन ते आमी बेलिंग करताय. मागीर ते बेलिंग करून सिमेंट फॅक्टरी धाडटा. आनी काय ना. सो गार्बेज आसूच जायना तशें पळोवंक असं आमी पयलीं ते RDF ते आहलेले. पयलीं गार्बेज ते RDF तो उज लागलो तो तेका पयलींचे RDF ते आमी सिमेंट फॅक्टरी धाडटाले. तो उरलेलो तेजो आतां तो पोडजी तो सांगता ते दुसरी कडेन आमी एक फाटी तो पोडजी रोलिंग गेलो तो रोल जालो तो गुलाट मारलेलो तो तुका आमी ते हेज्या आर्ट एंड कल्चरा जागा आहलेलो तो आमी गेल्लो गार्बेज ट्रिटमेंट मिलिंड सर मिनिस्टर आहलो तेन्ना अर्बन डेव्हलपमेंटान. तेन्ना तो आमी गेल्लो ती एरिया तो गार्बेज ट्रीट करपाक आनी ते मागीर आमी ती आख्खी ती एरिया गार्बेज आहलो ती आमी क्लीन केली. मागीर हिंग ते थोडे हें उरलेलें ते बारीक तो पावडर आहलेलो तो वेस्ट मॅनेजमेंट अंडर दिल्लो ऑन डिस्पोज करपाक. तो तेंची कामाची म्युनिसिपालिटी तितून रोल कांय ना. तो मागीर तेमी क्लियर केलें. पोलजी करता ते बरें काय वायट? पयलीं करता तें बरें आमकां नोदरे हाडटा तें बरें न्ही नोदरे हाडटा तें बरें ना तें नोदरे हाडटा तो तें बरें काम करता हांव ना म्हणना कारण आमकां नोदरे हाडटा इतली आमी आनी स्ट्रॉंग जाताय न्ही. तो आमी सांगता काम करूंक मेळटा आमी देव बरें करूं म्हणटा तो आमचोय फ्रेंड तेच कांय ना पूण तो आमचे नोदरे हाडटा आनी आमी तें काम करताय तेका केन्ना आमी हें करना पूण आमी बरें करता आमी नोदरे हाडटा आमी आनी स्ट्रॉंग जावं मेळत न्ही आनी हय आमकां आनी ओके जावं आनी पॉझिटिव्हली की हांव पणजी तूं पणजीचें नांव काडलें न्हू पणजी काडटा कितें पर्टिक्युलर म्हणून तो ब्लेम करता ते तशें तेणी करपा जाय. तूं आतां एनजीओ न्हू सगळ्यांकूच सांगपाक तेणी आतां फाटीं येयलो मरे म्हाज्या वाड्यान येयलो गटरान कितें कचरो ताका दिसलो जाल्यार हो कावन्सिलर कांय करना ते गटरान हो हेणी लोकांनी हें करपाची गरज आहा. लोक थंय हाडून कचरो उडयता की कचरो उडोवनाकाय म्हणून सांग ते लोकांनी सांगून तूं कितें आमी ते साफ केले न्हू परत थंय भरता तो गटर परत हेणी लोकांनी काड समजायलो आमकांच समजनाका कित्याक आमचे डोर टू डोर कलेक्शन चालू आहा ते चालू आसतना लोक हाडून भायर उडयता कचरो. सो तांणी बी आयकपाचें की लोकांनी बी लोकांनीच तेणी सांगपाची गरज आहा. तुमी सांगा आमकांच ब्लेम करनाका अशें म्हणून म्युनिसिपालिटीक ब्लेम अर्धो ब्लेम करपाक फूल ब्लेम करूं कितें जाणा सर म्युनिसिपालिटी बरी काम करता कित्याक म्युनिसिपालिटी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता वता आनी गार्बेज प्लांटार उडयता. थोडे लोक डार्क स्पॉट आहा आमचो ऑलरेडी आमी डार्क स्पॉट काडलेले आहाय थोडे उरलेले थोडे उरलो आहाय म्हळ्यार कितें आमी तिंगा बिन्स दवरताय सेपरेट सेग्रेगेशन करपाक बिन्स दवरताय ड्राय वेट आहा तो सेपरेट करून मागीर वताय न्ही आमी थोडे उरल्यार डोर टू डोर आमी दोनी सेपरेट करून हाडटाय. उरलेलो आतां केन्ना थिंगा उरता न्ही लोक कितें करता आतां स्कुटरी उडयता आनी तो डार्क स्पॉट तयार जाता. लोकांनी मातशें अंडरस्टँड लोकांनी आमकां सपोर्ट करपाचो हय लोकांनी आमकां सपोर्ट करपाचो आमी लोकां खातीर काम करता न्ही म्युनिसिपालिटी लोकांनी आमकां सपोर्ट करपाचो हांव लोकांक मागता की तेमी डार्क स्पॉट क्रिएट करची न्ही. आमी जायते फावटी आमी काडलेले डार्क स्पॉट पूण परत क्रिएट जाता म्हणल्यार थोडे हाडटाय स्कुटरी उडयताय थोडे हाडटाय थोडे हॉटेलवाले लेट नायट हाडटाय आमी कितें करूं तेजें आमी कॅमेरा पासून बसयल्या कॅमेरा बसयलो आमी पूण ते कॅमेरा एक पावस तूं जाणा वाऱ्यान पेड्यार जाता. ओके सो देव बरें करूं. आनी कितें सांगपाचें आसा मरमुगांव? काय ना ऑल इज वेल इन ऑल इज वेल मातसो संकल्पान एडजस्ट करपा जाय एडजस्ट केल्यार बरो एडजस्ट हांव तेका मागता की एडजस्ट करचें आमकां एडजस्ट करून मातशें तो म्हणटा आमी तेजे पयलीं येयनाय तो कितें म्हणटा आमी तेजे पयलीं येयनाय म्हणटा लियो येयना म्हणटा. लियो केस येतलो तूं लियो भितरल्यान दुखयत जाल्यार भितरल्यान तूं इंजेक्शन मार जाल्यार लियो केस येतलो. पयर तशें जालें पयर एक इन्सिडंट जालो एक बारीक गटार आहा तो गटराक लागून इश्यू लेबर कितें म्युनिसिपालिटीचेच घातले आनी थंय येवन तो बारीक एका व्हिडिओ व्हडलो गटराचो प्रॉब्लम लायफ टायम सॉल्व जालो कसो दिसलो म्हाका तो व्हिडिओ पळोवन. तो व्हिडिओ सॉल्व जावंकूच ना तो इश्यू आहात तेका त्या गटराक आनी हेंच्यांनी येवन हें केलें कावन्सिलर कांयच काम करना आमकां आमच्या MLA काम करचें पडलें हेणी प्रॉब्लमूच सॉल्व केलो एकूच दीस येवन अशे व्हिडिओ काडटात मागीर घालून भायर. आनी मागीर आमी थंय मनान येवपाचें आसलें
दिसना बरें न्हू आमचेच तुमी वायट करता BJP असून सुद्धा वचपाचें सुद्दां BJP मदीं झगडी नाका हय. हाजे. आनी आमचो मिलिंद सराचें तुका हांव सांगता आमकां मिलिंद सराक लागून कावन्सिलर जालो इंदोरलो जालो कावन्सिलर आतां रुलिंगान आसतना कोणी आसता वांगडा सगळेच धांवन येता कोण आहा तें कळना रुलिंगेन आहा आनी रुलिंगेन ना तें तेच्या वांगडा रावल्यार जाल्यार म्हाका तरी बरें दिसता हांव तेच्या वांगडा रावपी रुलिंगेन ना सुद्दां मिलिंद नायका बरोबर हय कित्याक त्यांनी केला डेव्हलपमेंट काम केलं डेव्हलपमेंट केला. आमचे मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन केला तेणी ओके, देव बरें करूं. तुम्ही टायम दिला म्हणून ह्या हेका तुकाय देव बरें करूं की आमकां ती हाजे आपयली म्हणून आनी आमचें कितें मनांतल्यान सांग. ओके, देव बरें करूं. ह्या आशिल्ली खास चर्चा म्हणपा जाता. सद्या टिफीन पे चर्चा चलता तशीच पुणून आमची पॉलिटिकल चर्चा विथ नॉन पॉलिटिकल इंटेन्शन बाय टू पीपल जे भाजपाचे खंदे कार्यकर्ते आसा तांचे विशीं तांचे बरोबर आमी पळयलें की मर्मगांवान सद्या संकल्प जॉयन जाल्या उपरांत ते म्हणटा की डेव्हलपमेंट चालूच आसा पूण बारीक सारीक ज्यो गजाली आसा त्यो मातश्यो काडपा जाय. कोल कंप्लीट बंद करूं शकना कारण ताचेर लोकांची पोटां चलता सो ताका इग्नोर करूं शकना पुणून पोल्युशन नाका. आनी सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हणटा तो आमी शंकर पणजी हांचें नांव कित्याक घेतलें कारण मर्मगांवचे प्रश्न तेच आजून म्हणसर आमी प्रामुख्यान काडपी ते दिश्टी पडटा की तांणी काडत रावचें ताका लागून म्युन्सिपालिटीक मदत जाता पूण लोकांकूय तांणी मातशें एज्युकेट करचें की तांणी म्हणून कचरो उडयतना 10 फावटी चिंतचें. तुमी पळयतात एक आशिल्ली कार्यावळ ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com चॅनल पार्टनर्स RDX गोवा. कीप वॉचिंग.